This program is brought to you by Shyam Shetye, Anant Lakshmi and Sons Ventures Private Limited and Shetye Group. Shetye Group, a dream home for every Goan. Just imagine. नमस्कार, श्याम शेट्ये, अनंत लक्ष्मी अँड सन्स व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि शेट्ये ग्रुप प्रस्तुत जस्ट इमॅजिनच्या ह्या भागात तुमचे स्वागत. जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, मॉविन गुदिनोन हे कितें म्हटलें, म्हणजे हे तेणें कितें म्हटलें तें बारकारांक व्हडलें बील येवपाचें कितें सामकें म्हणटा मरे तो. Bars and restaurants where maximum footfall is there, people go. Somebody who is drunk, it is going to be also their responsibility. Don't send him driving in his own car. Put him in a taxi and send him. This is a new norm in Goa for the safety of people. What is happening? सॉलिड टेन्शन येयला मित्रांनो, सॉलिड टेन्शन येयला. तुमकां सांगता हांव, खरेंच अशें जातलें काय आतां मॉविन म्हणटा तें. न्ही आय मीन, विल इट बी सिरियसली फॉलोड? आय एम अ लॉ अबायडिंग सिटीजन रे, म्हाका कायदो बीन पाळपाक जाय. बट हियर इट इज हाव यू नो, म्हणजे आय वॉन्ट बट आय कांट, बट आय वील हॅव टू. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मॉविन गुदिनो म्हणटा की बारार ड्रिंक्स चड जायत जाल्यार मागीर बार ओनरान टॅक्सी करून आपल्या गिरायकाक घरा धाडपाची, ही जबाबदारी बारकाराची. अरे आमी बसता ते बारकार आमकां आनी बारान परत घेयना ते, आनी टॅक्सी करून घरा पावयतले. कितें जातलें फुडें काय आतां हेजें ना. म्हणजे आय नो ड्रंक ड्रायवींग एक्सिडेंट केसीस बीन वाडटा, जाता, सगळें सारकें आसा तें कळ्ळें. पिता तो गाडी मोगता, तेका कांय जायना, भलतोच बाबडो फोंडान पडटा, भलत्याकूच त्रासान उडयता, एकदां जिवूय वयता. पण आमचो प्रॉब्लेम कितें गोंयकारांचो तुमकां खबर आहा न्हू. हाफ बॉटल जाली तरी आमी कितें, म्हाका चडना, हांव टायट रे, हांव बरो आसा, म्हाका सांगू नाका तूं, म्हाका आनीक जाय. हें आमचें. घाल तूं, रिकॉर्ड बरी लागल्या टीव्हीर. अरे विराट कोहलीन 6 मारली, आनीक पेक घाल. अरे SBI बँकेचे लोन इंट्रस्ट वाडयले मरे, आनीक घाल. अरे 1 फॉर द रोड. पळय निमतान आमकां निमता, म्हणजे कोणाचो बारसो आनी कोणाचें कितें जॉब लागलो जाल्यार आमकां निमता नाका. आमचे प्रॉब्लेम आमी जाणा न्हू. ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय शेकोपी भावानो आनी भावानो, हांवें मॉविनाक खूब समजोवपाचो प्रयत्न केलो. आय ट्रायड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन हिम की फिजिबल ना हें, जाल्यार कन्सल्टंट अपॉयंट कर की बारवालो जर गिरायकाक टॅक्सी करून धाडूं शकता काय म्हणून. बट आय ट्रायड, तुमीच पळया. जस्ट इमॅजिन. मॉविन बाब, वॉट वॉज युअर एज वेन यू हॅड युअर फर्स्ट बियर? त्या वेळार आय वॉज हार्डली आय थिंक 28 years old. सामकें भुरग्या वयार मरे स्टार्ट केल्ली पयली बियर. आतां हे काळार माकडाचो खानो, मंकी शोल्डर. बहुत महंगी है स्कॉच गोवा में. हम आपको सस्ते में देगा. आप हमको सस्ते में स्कॉच दे ही नहीं सकते गोवा में. रॉयल चॅलेंज तुका. इट इज अ बिग चॅलेंज. कित्याक बिग चॅलेंज? बिग चॅलेंज हांव कित्याक म्हणटा की कित्याक कितें खूब दाट चॅलेंज आसता म्हणून. वी आर अ फेडरल स्ट्रक्चर. नो, वी आर नॉट फेडरल स्ट्रक्चर, वी आर इम्पेरियल ब्लू स्ट्रक्चर. हे वॉट इज दीस तुजें न्यू आतां हें बार ओनर गिरायक टायट टॅक्सी करून घरा, वॉट इज दीस? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर टर्म. बदल दिसता. बदल हाडपा जाय. ये बदल है की बदला है? एक बदल हांव हाडपाक सोदतां. आज हांव तुजे कार्यक्रमां एनावन्स करपाक सोदतां. नाका 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 प्लीज, आनीक एनावन्समेंट करूं नाका. अरे आमचे मातशे नीज गोंयकार जे बार ओनर आहा, नीज गोंयकार आमचे बार ओनर, म्हाका पळोवन वचना. तूं म्हणटा बाराचेर कमीत कमी घे आनी बेगीन कल्टी मार. हांव सांगपाक सोदतां जाता तितलें. मॉविन, आमी सोरो येवन टायट जातले आनी बारकार आमकां गाडयेन बसोवन ट्युरिस्ट टॅक्सी करून घरा धाडटलो. हे बेश्टे ते बारकाराक बेश्टे फुकट सवाय त्रास न्हू हे. म्हणजे म्हाजो असो विचार रे. जे विचार तुजे आसा
व तुजी बुद्धी ती गोंयकारां पासत तरी तूं वापरतलो, गोंयच्या पासत तरी वापरतलो जाल्यार म्हाका दिसना कितें डिफिकल्टी येवपाक शकता वो कितें आमी त्रास भोगतले म्हूण. तुका मरे ग्रावंड रियलिटी खबर ना, कित्याक तूं बसना न्हू, आमकां खबर आहा तें. वाय बार ओनर वील टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टायट मनीस. सी अल्टिमेटली इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी. लोकांचे सोड, हांव म्हाजें उलयतां. हांव हांगा जांबोला जालो काय म्हाजी बायल, म्हाजी सक्की खाशा बायल म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार ना. बार ओनर म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन गाडी करून तुवें केन्ना पळयलां की एक नीज गोंयकार हाफ बॉटल मारल्या आनी टायट जाला आनी वाटेर पडला, अशें केन्ना जालां? हांवें पळयलां. हे तूं आतां बेश्ट कितें उलयता? अरे आमकां गोंयकारांक वी आर ब्लेस्ड विथ द लिवर ऑफ स्टील. म्हाका आनीक जाय गो अहेड म्हणपाचें हेर ती पळय. हाव इट वील बी यू नो, म्हणजे सोऱ्याचें बील जालें 400 रुपया आनी हिंगा टॅक्सी पडटा 2000. सो वॉट सेन्स डज इट मेक? अबय तुका कळ्ळें मरे आतां हांव कितें सांगपाक सोदता तें. आतां हाचें सोल्युशन कितें? 4 people or 5 people can share the taxi. 4 or 5 people टायट जातकूच टॅक्सी शेअर करून घरा वयतना वाटेर पिवपाक बसचे ना? हो प्रश्न जो तुमी विचारला तो खूब खूब म्हत्वाचो. आय ऑलवेज आस्क महत्वाचे प्रश्न. आय नेवर आस्क फालतू प्रश्न. मोविन बाब, लिकर इंडस्ट्री एकूच इंडस्ट्री उरली आतां गोंयांत. तुमी ह्या लिकर इंडस्ट्री कडेन कशें पळयतात? बरे इंडस्ट्री, नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री. फाल्यां हांव ट्रॅफीक वायलेशन करता बट आय एम मोविन्स गट. वाय शूड यू पे द फायन? यू विल नॉट बी पेईंग एनी फायन. म्हजो लास्ट प्रश्न, म्हाजे कडेन वेळ भरपूर आहा पण म्हजो लास्ट प्रश्न तरी. आमी फायर जाले, टायर्ड जाले जाल्यार बार ओनर टॅक्सी हाफयतलो आनी आमकां घरा धाडटलो. समजा आपल्याच बारान बार ओनरूच टायर्ड जालो, फायर जालो, ब्लास्ट जालो जाल्यार मागीर तेका कोण गाडयेन बसून धाडटलो घरा? हे पळय आन्सर ना तेजे कडेन. म्हाजे प्रश्नच तशें आसता न्हू, हांव केन्ना बेश्ट अशें. हेजे आन्सर हांव दिता. मिठाईवालो आपल्या दुकानार बसता हेजो अर्थ तो मिठाई खायत रावता अशें ना. आपूण जो कितें प्रॉडक्ट विकता पळय ते प्रॉडक्ट तो ओनर आसता पळय तो केन्नाच हें करना. तशेंच बार ओनर सुद्दां आपल्या बारार केन्नाच बसून टायट जायनात. अपवाद 1-2. कित्याक खूब स्टडी आहा, म्हणजे खूब रिसर्च आहा गहन, म्हणजे भितर डीप वचून हांवें सामकें अशें बुचकाळी मारून सामकी बुडोवन भितर हांवें स्टडी केला मॅटर सगळें. जस्ट इमॅजिन मित्रांनो, आत्ताचे तुमी कितें पळयलें दीस इज फॉर फन आहा न्ही, म्हणजे पियोन बीन गाडी चलोवं नाकात, ट्रॅफीक रुल्स फॉलो करात. पळय जो कायदो आहा, ट्रॅफीक रुल्स आहा, ते कायद्या प्रमाण आमकां वयचेच पडटलें. म्हणजे जो कितें रूल आहा पळय तो इट्स अ लॉ, तो आमकां मानपाक जाय. कित्याक आयज वर्साक मित्रांनो तुमकां सांगता हांव, 400 ते 500 लोक गोंयांत रोड एक्सिडेंटान मरतात. म्हणजे ऑन एन एवरेज दिसाक 1 ते 2 जाण रोड एक्सिडेंटान वतात. कारणां वेरियस रिजन्स एक्सिडेंट जावपाक आनी फेटल एक्सिडेंट जावपाक खुबशीं कारणां आसात. सो ट्रॅफीक रुल्स जाणून घेयात आनी फॉलो करात आनी खूब अलर्ट रावात. अलर्ट रावन गाडी चलयात, सुशेगाद गाडयो चलयात आनी बरे भशेन रावात, बरे भशेन गाडी चलयात. आनी एपिसोड सोंपूंक ना आसा. जस्ट इमॅजिन. Sanskriti Interior Studio, brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group. Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028 186699. जस्ट इमॅजिन. दिगंबराची स्टायल तुमकां खबर आहा मित्रांनो? ताचें भाशण स्टार्ट जालें काय सामकें हाय डेसिबल, हाय वोल्टेज, सामको डायरेक्ट तो रॉकेट सोमतें हेजेर व्हरता चंद्रार, मोट्यान सामकें. पयर खंयच्या तरी एका इश्कॉलान दिगंबर कामत प्री प्रायमरीच्या भुरग्यांक भाशण दिवन कितें तें सांगतालो. प्री प्रायमरीची भुरगीं रे, 3 वर्साची 4 वर्साची इल्ली चिमुकली, तांकां दिगंबर कितें सांगता प्री प्रायमरीच्या भुरग्यांक? हांवें तुमकां सदांच सांगलां, हांव सदांच सांगीत आसता, आयसून 15-16 वर्सां उपरांत सगळ्यान व्हडलो चान्स तुमकां मेळपाचो आसा. तुमचें भाग्य फळफळपाचें, तुमकां एक मोठें ब्रह्मास्त्र मेळपाचें, तुमकां एक मोठें पावर मेळपाचो, तुमकां एक असो रायट मेळटलो तो म्हटल्यार वोटींग रायट. तेन्ना हांव खंयच्याय पक्षान आसूं न्ही,
मात फक्त म्हाकाच मारपाचे. याद दवरात, तुमका केन्ना तरी दिगंबर काकान अशें सांगलेलें म्हणून तरी म्हाका तेन्ना वोट मारा, सगळे कडेन करा. दिगंबराच्या सावळेन आपूण व्हड जाला अशें मडगांवचो चेअरपर्सन आनी दिगंबराचो खडेगाठ सपोर्टर दामोदर शिरोडकर आनी पयर म्हळें पळय. ऑब्वियसली आतां दिगंबरा बरोबर 20 वर्सां दामोदर शिरोडकर रावला, तेजे सावळेन वाडला जाल्यार तेजे मातशें वारें लागतलेंच न्हू दामू बाबाक. हे पळय, हांव दिगंबराक मानपी मनीस. घनश्याम शिरोडकर चेअरपर्सन जालो तेन्ना हांवें दिगंबराक विचारलें, अशें अशें आसा, हांवें कितें करचें, हांव केन्ना नगराध्यक्ष जातलो. दिगंबरान म्हाका तेन्ना सांगलें, मातसो राव, पयलीं हांव BJPन वता, CMाक हांगा हाडटा, कायदो बदलता, मागीर 30% टू मागीर 100% टू मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन जातलो. सर तूं फुडें. जस्ट इमॅजिन. डॉक्टर केतन भाटीकर, एक बरो दोतोर, तरणाटो, खणखणीत सामको. दिगंबरा कडेन 2 मिनटां फक्त केतन भाटीकर उलयलो. 2 मिनटां तेज्या सहवासान हातांसून गेल्ली म्युनिसिपालिटी परत कशी काबीज करपाची आमकांय मातशें शिकय न्हू दिगंबर बाब. 2 मिनटां दोतोर केतन भाटीकर दिगंबरा कडेन उलयलो आनी दोतोराक सुद्दां दिगंबर व्हायरस लागलो मरे. फिजियोथेरेपी आई एम टेलिंग यू, जो इंसान गिर जाता है, जिसको स्ट्रोक होता है, जिसको पैरालिसिस होता है, वो इंसान को उठा के बिठा के चलाना के दौड़ाना, फ्रॉम सुपाइन टू प्रोन, फ्रॉम प्रोन टू सिटिंग, फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग एंड स्टैंडिंग टू रनिंग एंड फ्रॉम रनिंग टू ड्राइविंग. दिगंबरा कडेन मातशें उलयल्यार बरें अशें दिसता. जस्ट इमॅजिन. अरे वा, सावयकर हा, दामू बाब असा. लाईव्ह चालू हा, लाईव्ह तवा सामको लाईव्ह. कर तू सुरू केली, कर सुरू दामू, कर तू. दोतोर मातसो हांगा यो. हे म्युनिसिपालिटीचो कायदो बिदो हे लोक वयर काडीत जाल्यार तूं मातशें हांकां कायदो कितें तें सांग, सांबाळून घे मातशें, कळ्ळें. अरे जालें, सुरू करया. दामलो बरें हांसपाक येता मरे तुका दामू. हे दिगंबरान विजयाक 3rd मारलें म्हणून बरो उमेदीन दिसता काय कितें दिगंबर बाब. आयज उलयना दिसता आमचे कडेन. दामू, दिगंबराची स्पेशलिटी कितें सांग मातशी. बंडल आसा तें परत सांगत जाल्यार तें कोणाक तरी खरें दिसता. दिगंबर असो कित्याक करता तुमकांय सगळ्यांक खबर आसा. तुमी म्हणून कमी ना. हर घर नळ म्हटलें तुमी, आनी हांगा पेडणे पळय म्हयनोभर नळाक उदकूच ना खंय मरे. ह्यो सगळ्यो गजाली सरकार करीत आसा मोठ्या प्रमाणात. दामू, वॉट डू यू लायक इन मॉडल्स. फिगर्स. चल सोंपले हांगाच सगळे काबार. दिगंबर बाब, कितें केलें हालीं. डेमोक्रेसी ती मर्डर केली. जे हे एकलो म्हणपा लागलो, वाय टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करन्सी. वेन यू हॅव अ नंबर. सामकें नंबर इज सामकें इम्पॉर्टंट न्ही. मातशें देवाक विचारून एक फिट नंबर सांग न्ही एक. आतां आनी काँग्रेसीचो हात कित्याक दाखयता असो असो करून. नंबर सांग आमकां, नंबर. अरे सांगलें मरे तुका. केन्ना रे. ओ पाचको तुवें पाचको दाखयल्याच ना. तुजे कॉन्शियसाक हात घाल आनी तूं विचार कर. आमी मरे कॉन्शियसाक हात घालच्या परस आमच्या पाकिटाक हात घालता आनी मागीर आमी विचार करता कसो वयतलो म्हयनो, कशें कितें. ऑल ओवर इंडिया सगळे कडेन. दिगंबर बाब, नव्या स्कुलान तुमकां आतां भंय बी दिसता नवो स्टुडंट गो. भयाचो प्रश्न हांगा. भंय कसलो. तें म्हणटा भंय आपण सॉरी दाबोळी आनी मोपा एअरपोर्टाचो विशय आतां सामको परत एकदां वयर सरता. सद्या आतां तो येता. आतां म्हाका एक विचार आयलो, दिगंबराक एअरपोर्ट खंयचो आनी कितें तें लागना केन्ना. प्लेन खंयच्या टायमार आनी खंय लँड करपाचें तें दिगंबर ज्युस्त सारकें दिगंबराक खबर आसता. जालें, इतलें सर्टिफिकेट पुरो म्हाका. भाजून खाल्ली सामकी. काल भिकणां हांवें रे, आमची बरो पावस पडटालो न्हू, भिकणां बरी भाजली आनी घाल्ली. जस्ट इमॅजिन. संस्कृती इंटिरियर स्टुडिओ
brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group, Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028 186699. जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, इट हॅज स्टार्टेड स्टार्ट जालां तें, आनी BJPनूय आतां तें स्टार्ट जालां. जे काँग्रेसीन आमी पयलीं पळयताले पळय घडटाना, खूब फावटी पळयला हेज्या पयलीं, ते आतां BJPन सुद्दां परत स्टार्ट जातना आमकां दिसता. म्हणजे BJP पक्षांतलेच आमदार मंत्री आनी लिडर पक्षाचेर आतां बेजार जावपाक स्टार्ट जाले न्ही ते. म्हणजे पयलीं सावियो रॉड्रिगीस आनी मागीर सुभाष फळदेसाय, बोथ आर मिफ्ड विथ वॉट इज गोईंग ऑन इन द पक्षा आड उलप, आपल्याच सरकारा आड जाब विचारप, ही अखंड परंपरा मायकल लोबोन सुरू केलेली. तो सारको जनक तेजो. मायकल वॉज अहेड ऑफ हिज टायम. तेणे 10 वर्सां पयलींच सुरू केल्लेले. सगळे अशे वयताले तेन्ना मायकल असो वयतालो. आतां सावियो रॉड्रिगसान आपल्या पक्षाक विचारलेलो हो प्रश्न आमी परत एकदां मातशें पळोवया. We have a minister in Goa that has allotted work worth rupees 50 crore to a company without a tendering process. My question to the Chief Minister of Goa, in all earnestness and in all humility, is today, if we set the trend of a work without a tendering process, how are we a party that is fighting against corruption? Tender issue looks like tender coconut, but it is a very tough coconut in future. परत त्रास करपाचो. आनी हांगासर सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर ह्या सरकारांतलो. अरे काही दिसा पयलीं पळय हें आतां घडलां आनी आमी सदांच आमकां संवय आतां कितें म्हणून प्रेडिक्शन मरे आनी कशें कितें म्हणजे फुडाराचें आमी पयलींच सांगता तुमकां तेंच कळना म्हाका. हें आतां 2 आठवडे पयलीं आमी हायलायट केल्लेलें की CM कसो सुभाष फळदेसायक ट्रीट करता तो. आमी ऑब्जेक्शन सुद्दां हाडलेले त्या टायमार आनी आमी हें पयलींच ग्रास्प केल्लेलें. आपल्याच मिनिस्टराक CM पळय तो यो रे अशें म्हटलेलें तेन्ना हांवें ऑब्जेक्ट केल्लेलें काय ना, आमी केल्लें मरे. मागीर इट वॉज जस्ट इमॅजीन. परत पळयात तुमी. काही दिसा पयलीं आमी एक नोट केलेली गजाल मुद्दम पळया. यो रे आपल्या कॅबिनेट कलिगाक तसो आफोवप, यो रे कितें CM, हें आमकां मात आवडूंक ना. कितें जालें? हें आत्तां तुवें सुभाषाक यो रे अशें म्हटलें पळय, हें तर कांयच न्ही. त्याच टायमार सुभाष फळदेसाय बाबडो रे. CM उलोवन जातकूच आपलें स्टेटमेंट प्रेसाक दिलें. CM उठलो आनी सोमतो गेलो. सुभाष उलोवपाचो आहा, सुभाष फळदेसाय फुडें कितें तरी सांगपाचो आहा, ते आपणाक आयकून ना उठलो आनी गेलो मरे. म्हणजे एज इफ इट डजंट केअर. सुभाष, वॉट इज दिस हॅपनिंग हियर? थँक्यू. ओके. अरे हा तुझो विषय सांगपाचो तू मागीर सांगतलो, हांव विचारलो. ओके कॅबिनेट मागीर घेतलो. एनिवे आपले CM should as if सुभाष doesn't exist. कळ्ळें? आनी आतां सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर फॉर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बीन, ताका दुसऱ्या डिपार्टमेंटांसून इन्विटेशन येयलें आपल्या डिपार्टमेंटाच्या फंक्शनाचें, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचें. ही आतां जालें पळय. I was called as a guest. So when I am a host, I am treated as a guest in my own department. तुम्ही कन्सल्टूच करू ना फंक्शन प्लॅन? ना, फंक्शन प्लॅन करता आसतना केलें ना. सुभाष फळदेसायाक अशें कित्याक करताय काय कळना आमकां. आनी आमकां मरे कितें आतां पळय म्हणजे लागता मनाक, लागता म्हणून आमी उलयता. आमकां अशें कोणाचें कितें उजर म्हणजे भडकोवपाचें अशें संवय ना. मनाक लागता अश्रू हे कितें हे फट हांव आतां पळय म्हाका रडपा येता ते फट हे काळी दुखता ना सुभाषाचें अशें कित्याक चड जालें कित्याक यू बरें आसूं. सुभाष फळदेसायाक मरे मेळपाक जाय म्हाका आनी अर्जंट आनी एमर्जन्सी म्हाका उलोवंक जाय तेजे कडेन. जस्ट इमॅजीन. सुभाष बाब कशें आहा? खबर कळ्ळी आमकां. ही अपमानास्पद वागणूक कित्याक करता तुमकां? तुमकां अशें करता पळय न्ही, हें आमी खपोवन घेवचें ना. सुभाष बाब पयलींच सांगता.
हो ना चूक रिना मरतो एका काय पडलेलं ना कितें. सुभाष बाब, why CM is doing like these things to you? I do not know. हे तुमचे पोर्टफोलिओ काडपाचे बी शिनाल बी न्हू न्ही. सुभाष फळदेसाय can become a big headache for CM. Definitely CM should also realize this. Something is cooking, backside. There are some surprising developments which are happening. Oh, Babu Kavlekar is very close to CM. So in that sense, he must be taking advantage of this. Of course, advantage घेतात तो. You also mean that Babu Kavlekar is behind all these things? I do not know. I know म्हणपाचें मरे. येस म्हणपाचें मातशें बरें मजा येतली. Just imagine. मित्रांनो, सध्या सीएमाचेर प्रमोद सावंताचेर प्रेशर हाडपाक सामके त्याच्या घरातलेच काही मंत्री आणि लिडर वेगवेगळे टॅक्टिक्स वापरतना आमकां दिसतात. हे पयलीं पासून चल्लां रे. दिगंबराच्या टायमार पयलीं पासून चालू आहे. सीएमाचे प्रेशर हाडप, टॅक्टिक्स हाडप, आमी सगळे एक आहा हे कशें तरी दाखोवन दिवप. आतां हांगा पळया तुमी विश्वजिताचे कॉलराचो डिझायन पळया. विश्वजिताच्या सायडीक दयानंद सोपटेचो कॉलर डिझायन पळया. आणि हांगा मोविनाचो कॉलर डिझायन पळया. म्हणजे यांच्यानी सध्या कॉलर गँग तयार केला कळ्ळे अगेन्स्ट सीएम. आणि आमच्या सीएमाचो कॉलर डिझायन पळया. अरे सीएमाचो कॉलर डिझायन सेम मरे न्हू. मोविन, विश्वजीत, सोपटे, सीएम सेम कॉलर. सेम आसा मरे. मागीर अशें कितें घातलें तुमी? बेश्टेच म्हाका कितें वाचपा लायता? म्हणजे कशा म्हाका दिसता सीएम सुद्दां हांकां मेळ्ळा. सीएमाचे कॉलर सीएमूय हांकां मेळ्ळा. सीएम आपल्याच विरुद्ध गँग तयार करता आतां. मग कोण तरी आपयता. येस सॉरी मरे. हे रोखडे येता. अरे सांग. जस्ट इमॅजिन. आणि मित्रांनो, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बार ओनरान टॅक्सी करून दिवप आणि टायट जावपी गिरायकांक घरा धाडप हाचेर रवी नायक सामको गोंयच्या राजकारणाचो पितामह आमचो सामको रवी नायक. हाणें कितें म्हटलें पळय तें आयकून तुमकां सॉलिड किक येतली. एपिसोड सोंपोवच्या पयलीं घरा वयतना एक 1 फॉर द रोड करता पळय तसो 1 फॉर द रवी नायक. जस्ट इमॅजिन. गोंयचे लोक आमचे बरो पिता पूण पडला हारला काय मरे प्रॉब्लेम ना. मागीर कोण डिसायड करता तर? मिनिस्टर कोणाक रिफर करता तर? कोणाक पडटा तर? मरे आतां पयर अशें मरे विचारा मरे. म्हणजे त्यांनी कोण सर्व पिता तांकां टॅक्सी आपून धाडपाचें. टॅक्सी करून परवडटलें. म्हणजे बारवाल्यान जिवाळें. हे तुमचे मिनिस्टर सांगता न्हू. अरे म्हाका सांग कोणी येयलो आनी बारा बसलो तो कोण आतां खूब टूर्स येता. कर्नाटका येता आनी हेंचे येता महाराष्ट्र येता सगळे कडेन सगळे ते टेबला बसले टायट झाले. हे ते टायट हे पितले 5 रुपया 10 रुपयाचे 100 रुपयाचे आनी टॅक्सी 1000 रुपयाचे. टायट जाता कोण? मिनिस्टर कोणाक रिफर करता? मग टायट जाता कोण? मिनिस्टर रिफर कोणाक करता? कापासतात ना मिनिस्टर विचारपाक. आधी मिनिस्टर असेल सर मिनिस्टरानूच सांगला मिनिस्टर विचारपाक विचारले. मागीर आता तू काय विचारता न्हू ते सारकें काय म्हणे तू होम मिनिस्टर आलो न्हू. उलयला ताणें कितें कॅल्क्युलेशन केलें आसतलें ताका विचारा. जस्ट इमॅजिन.